नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांतूय गोंयांत मायनिंग परत सुरू करूंक खूप संदी। काँग्रेस लीगल टीम घालून उपाय काडूंक तयार। पी चिदंबरम प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। काबूल विमानतळा लागसार आत्मघाती स्फोटांनी सोंपिल्ल्याचो आंकडो 108च्या वयर हल्ल्याचो निषेध। अमेरिकेची इसिसाचेर सुडाची शिटकावणी। इव्हॅक्युएशन चालूच। झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपी मावळिंगेच्या लोकांची गांवच्या इश्यूचेर मुख्यमंत्र्याक जाप। लोकांचो आमदार झांटयाक घेराव। मुख्यमंत्र्याच्या सेक्युरिटीन केली प्रवीणाची सुटका। कर्फ्यू सदळ जावन सगळ्यो ऍक्टिव्हिटी उक्त्यो। कसिनोज बंद। हजारांनी स्टाफाच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न। 50% कॅपॅसिटीन उक्ते करूंक दियात। कसिनोची मागणी। बीजेपीचे मायनॉरिटी आमदार मंत्री वाडटा। फुडें मुख्यमंत्री मायनॉरिटीचो जावये। बीजेपीच्या मायनॉरिटी मोर्चाचो फुडारी म्हापशेंचो आमदार जोशुआची गणितां। आणि वास्को फोंडे हळदोणे म्हापशा फाटोफाट राजधानीतूय डेंग्यू पावलो सांतिनेज सरकारी क्वॉर्टर्सांनी। आरोग्य खातें तांची ड्युटी करता। लोकांचो खंय हातभार म्हत्वाचो। सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत सुद्धा गोंयांत मायनिंग परत सुरू करूंक खूप संदी आसात। सत्तेर आयल्यार काँग्रेस लीगल टीम घालून मायनिंग सुरू करूंक उपाय काडटली। काँग्रेसीचो गोंय इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट आदलो केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह उलयलो। कार्यकर्त्यांक जाय जाल्यार खंय सीएम उमेदवार आदींच जाहीर करूंक काँग्रेस तयार। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। In every election, all the seats are technically vacant. So 40 seats are vacant. Why do you say 35? In 35 because there is no sitting MLA. No, in some, the candidate selects himself. That's all you mean. Candidate selects himself. Even in a so-called vacant seat, there will be a unanimous choice of a candidate within minutes. There should be a declaration regarding a CM candidate beforehand. Again, that depends on the wishes of the workers. We will consult the workers. See, I have only 40 constituencies to consult, not 402. So 40 constituencies to consult. So as I said, we will consult each constituency and take the election decisions. So if the workers want a CM face to be declared, surely the leadership will consider that. But it's again left to the active workers of the Congress party. The Supreme Court judgment was rather a tough judgment. But even within that tough judgment, there is huge opportunity to make the necessary changes to get mining back on its feet while respecting environmental standards. I think it's possible. I think there are enough legal brains in the Congress party, and if there's a Congress government, I promise you, the legal brains trust of the Congress party will be asked to come to Goa, spend a week here and find a solution. Now that there are too many parties, there is a united BJP with its organizational prowess. Against there is a Congress, there is AAP, there are smaller parties who want to ally with the Congress. First, how do you look at this fragmented opposition, then we'll come to the alliance? See, there are really only two players. What you describe as a united BJP, they are not as united as you think they are. They are able to paper over their differences and tell the papers not to blow up their differences. They have capacity to do that. So it's not so united as you think. There are enough differences within the BJP. Be that as it may, we accept that the BJP is a strong party. But the Congress is an equally strong player.
This is essentially a fight between two strong players. Yes, there are small parties. I'm not denying that. There are strong parties, small parties. But it's our capacity to keep some small parties with us which will make us stronger. But it's a give and take. They have to come forward and then we have to respond. But the time for that has not come. As I said at the press conference, the alliance issue is not open yet. So when it opens, we will deal with it. Cadre has kind of rejuvenated. They have I'm spoken coming their back. hearts out. I'm coming back in about 10 days. And then I will come back every fortnight. Every fortnight. Yes. So we'll see you here every fortnight. Yes, I'm afraid you have to see me You every use, fortnight. you use that word battle ready. So I think that's the task every fortnight now. Yeah, I'll come here, but there are other observers Yes. who are very, very seasoned people. They will spend many more days. For Next round, I'm going round to the field. you are going to the constituencies. Yeah, I've asked them next round. It's not going to be in the international center. It'll be out in the field. I'll go to various constituencies. I may not be able to go to all 40 in one visit, but I will hopefully visit at least 25, 30 constituencies over the next 2-3 months. Over the next. फाटले झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपी मये मावळिंगेच्या लोकांनी मुख्यमंत्री मावळिंगे गेल्ले कडेन ताका जाप विचारली. वेंचणूक तेंकता तशी आमदार मंत्री मुख्यमंत्री येतात, गांवचे इश्यू आसा तशेंच म्हूण लोकांनी मुख्यमंत्र्याचे बसकेंत वाद घालो. मिटींग सोंपले उपरांत आमदार झांटयाक घेराव. मुख्यमंत्र्यान आपली पुलीस सेक्युरिटी धाडून प्रवीणाक थंयच्यान भायर काडलो. 40 मतदारसंघाचे भोवडेर आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मये मतदारसंघातले भोवडेर मावळिंगेच्या लोकांक फुडो करचो पडलो. गांवांत कसलीच कामां जायना म्हूण मावळिंगेचे 42-43 बुथां वयल्या लोकांनी झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घाल्लो. मुख्यमंत्री भोवडेक आयिल्ले कडेन लोकांनी संद साधली. वेंचणूक लागीं पावली काय आमदार मंत्री तोंड दाखयता, ना जाल्यार गांवांत कोणूच विचारना म्हूण आर्ग्युमेंट. मुख्यमंत्र्यान आपले पद्दतीन समजावपाचो यत्न केलो. मुख्यमंत्री यांपैकी ज्यांना ऐकून राहिलेलो आयला मुख्यमंत्री हाच्या पयलीं केन्ना ऐकून राहिलो आता इलेक्शन ना आता इलेक्शन मुख्यमंत्र्यान सरकारी नोकऱ्यांचे गणितूय सांगले. ईडब्ल्यूएस कोणाक मेळटा हांव मुद्दामून सांगता की आमी सगळ्यांत जनरल कॅटेगरीन आसता एक पोस्ट येयत जाल्यार 10,000 एप्लिकेशन आसता. तो जर एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस येयत जाल्यार ताच्या खातीर फक्त 10 एप्लिकेशन आसता. नोकरी मेळपाचे चान्सीस वाडटा. आता ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेटी खातीर तुमच्यांतले 90% लोक इलिजिबल आसले. 90% हांव कित्याक सांगता, ज्याच्या कडेन आपलो 8 लाखाच्या पेक्षा सकयल इन्कम आसा तितून सगळे जाण येता. ज्याच्या नांवार स्वताच्या किंवा स्वताच्या बापायच्या नांवार 200 स्क्वेअर मिटरच्या पेक्षा सुद्धा जागा ना हे ईडब्ल्यूएसान येता. आमकां कितलेशेच फावटी गव्हर्नमेंट नोकरी मेळपाचे चान्सीस केन्ना वाडटा तर आमी वेगवेगळ्या रिजर्वेशनांतल्यान एप्लाय करता तेन्ना वाडटा. मिटींग सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्री वचपाक भायर सरलो. फाटोफाट वतना आमदार प्रवीण झांटयाक लोकांचो घेराव. प्रकरण तापताशें पळोवन मुख्यमंत्र्यान आपली सेक्युरिटी धाडून प्रवीणाक थंयच्यान भायर काडलो.
टोरंटो खातीर विनायक सामंत. कर्फ्यू सदळ जावन एक सगळ्यो ॲक्टिव्हिटी उक्त्यो. कसिनोच कित्याक बंद काय म्हूण प्रस्न. कसिनोनी हजारांनी स्टाफ काम करता. बिझनेस बंदीन सगळ्यांचे हाल. सगळो स्टाफ वॅक्सिनेटेड. सरकार 2 डोस घेतिल्ल्या वा कोविड नेगेटिव्ह टुरिस्टांकच एंट्री दिता. कसिनो एसओपींक तयार. 50% कॅपॅसिटीन तरी खंय कसिनो उक्ते करूंक दिवचे. लॉकडावनात सगळ्यांत चड मार बसलो तो कसिनो इंडस्ट्रीक. 8 म्हयने धंदो बंद. कामगारांचे हाल. कसिनो सुरू जाता थंय आसा कोविडाचे दुसरे ल्हार. परत कसिनो 4 म्हयने जाले बंद. आता एक करून सगळे उद्योग धंदे चालू. कसिनोय चालू करात. कसिनोचेर बाकीचे कितलेशेच काम धंदे टॅक्सी चलता. तांचोय सरकारान खंय विचार करचो. Now everything is shut down for last 4 months. The whole staff are suffering, or the other ancillary industries who are associated with our casinos, which are like taxi operators, restaurants, clubs, pubs, river cruises, the North Goa hotels, South Goa hotels, they all are suffering. I'm not talking about some few 5-star hotels. They still have occupancy, but the small hotels are suffering because the tourists are not coming to Goa in the quantum they should normally come. नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट वालो रेस्टॉरंटांनी गेल्यार कांय जायना. कसिनोनी गेल्यार कोविड जातलो. लॉजीक खंय पटना. So if a person comes with a negative COVID certificate, is a no threat if he visits a restaurant, but he is a threat if he comes to a casino. This is not logical. Since Goa government has been very practical as well as very careful with respect to checking each and everyone's COVID certification or double vaccination certification, I think it is safe enough. And in casino also we have requested ki you put all the conditions which we will implement and we will obey. कसिनोंचो सगळो स्टाफ वॅक्सिनेटेड. SOP घालत पाळपाची तयारी. Since all our staff are vaccinated, the guests we will allow only either they are vaccinated or they are having a no COVID certificate. Also we have social distancing. We have asked them to start with 50% capacity as it used to be earlier, and even the entertainment also we want to stop by 11 o'clock so that the tourists will go to their hotel room and there will not be too much of crowd thereafter. बिझनेस बंद करप उपाय न्ही. वेल्यान खंय त्रास वाडटा. Stopping a business doesn't help economy, nor it stops a virus. This has been our last 2 years experience. Stopping business doesn't stop anything. It is just that you are creating an economic hardship. बेकायदेशीर गॅम्बलिंग बंद जातले जाल्यार कायदेशीर गजाली खंय सुरू जावंक जाय. First and foremost, these illegal gambling places has to be stopped. That's part of the duty of the government. Secondly, at the same time, they should allow the legal places because we have been paying fees and we have a license, so we must be allowed. लॉकडावना वेळार घरा उरिल्ल्यान 8 म्हयन्यान आशिल्ले नाशिल्ले सेव्हिंग सोंपलें. काम परत सुरू जाता थंय आसा. परत 4 म्हयन्या सावन काम बंद. परिस्थिती हाता भायर वचपाक लागल्या. बँको फाटल्यान लागतात. भुरग्यांचें शिक्षणूय आसा. सरकारान विचार करचो म्हूण कसिनोचो स्टाफ मागता. आतां जर गव्हर्मेंटान जर कसिनो स्टार्ट करपाक आमकां सांगलें, आमकां जर गव्हर्मेंटान हेल्प केलें, आमी सगळे प्रिकॉशन्स घेतल्या. सगळी सेफ्टी घेवन आमी कसिनो स्टार्ट करतले. सगळो स्टाफ वॅक्सिन घेवन आसा. हेज्या फुडें सपोज जर 1 तारखेक जर आमकां कसिनो गव्हर्मेंटान जर हेल्प केलो जाल्यार ईच एंड एवरी एम्प्लॉई वॅक्सिनेटेड घेवन आमी फर्स्ट सेफ्टी प्रायर करून आमी फुडें सरतली. इवन आमचे डोस सुद्दां सगळ्या एम्प्लॉइजांनी घेतलेले आसा. कंप्लीट जाल्ले आसा सगळे डोस. इवन सेकंड डोस जे येणारे थोड्यांचे उरले ते सुद्दां ऑलमोस्ट जातले आतां. की कसिनोत सगळे लिंक आसा. टुरिजम, ड्रायव्हर्स, टॅक्सी सगळे लोक घरा कडेन आसा. कसिनो जर सपोज जर चालू जावना जाल्यार सगळे जाण एक तर उपाशी पडटले आनी सगळे जाणां कितें तरी वायट अशें चिंतूंक येतलें की हे जॉबाचेर आमी डिपेंड आसात. आमी आतां लास्ट लॉकडावनूय जाल्लो तितूनय आमची सेवींग काबार. आतांय आमचें कितें जालें सगळें काबार जालां. तर हांव इतलेंच गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगीन कसिनो चालू करा आमचें. बँकी तुका रावना, स्कॉलां तुका रावना, पोट तुका रावना. बंद जालां म्हणटा तें आमचें काम आनी सॅलरीज. कसिनो ओपन आहा म्हणून कितल्या जाणांचे धंदे चलता. वी ऑल लिंक्ड. टॅक्सी ड्रायव्हर्स जाले, धाकटे धाकटे कोण बावडे कार्ट्स आहा, फूड जे आहा फास्ट फूड्स, मागीर शॉपां आहा, कितले जाणांचे धंदे चलता. आनी जे हाल जाता पळय भुरग्यांचे जे कामाक घातले पळय ते फाटले 8 म्हयन्याक आनी रोखडेच मागीर 4 म्हयन्यान परत आतां 5.5 म्हयन्याक
ते बेग्यात बेग्यात तांकां एक रिलीफ दिवचो घरां कडेन तेंच्या आनी फॅमिली तेंची खोशी आसची. आतां चवथी पावल्ली आसा तेन्ना सरकारा कडेन मागता की आमची विनंती आसा सगळ्यांची की बेगीनच्या बेगीन कॅसिनो स्टार्ट करचो म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. हॉटेलांनी फायर अँड सर्वेलन्स सिस्टमीचें ऑडिट करचें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. फायर अँड सेक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पयलेच खेप फायर सेक्युरिटी महायात्रा खासा चर्चासत्र जालें. दोना चर्चासत्राक मुख्यमंत्री आनी गोंयचो फायर सेक्युरिटी संचालक अशोक मेनन आशिल्लो. कोविडांतय सुरक्षे विशीं मोहीम चल्ल्या म्हूण तुस्त. I'm requesting all the hotels and the commercial complexes to get this Suraksha Index has done from the FSI. So I request the FSI leadership to set up the team in the state of Goa to conduct this audit in the state of Goa. Especially the COVID-19 task force, which is set up by the FSI under the Pankaj Dhakankar, during which is an excellent services which you have given in the state of Goa for the fire station, for the police station and the different hospitals. Especially congratulations for that purpose. The association is also was actively engaging and providing the necessary support to the society, and we are organizing for the medical oxygen supply and oxygen concentrators and to the family for the families of the fire and security professionals during the event. The woman wing, and which is the Goa under the newly constituted the Suraksha Nari, and then is also addressing the need of the women's safety in the state of Goa. Congratulations, Dr. Jennifer Kamath. Also, I am happy to know that Mr. Suresh Menon, that the FSI is ready to take the skill development labs in the state of Goa. So, we are very much interested to set up such a skill development centers with the help of FSI in future in our engineering college, in our diploma college, and in advanced skill development in the fire safety is required not only in the Goa but across the state of Goa. Definitely, which will be the skill development which will happen in the state of Goa. कपिलेश्वरी एके चलयेचेर हल्लो केलो म्हूण फोंडे पुलीस स्टेशनार कागाळ. चली खंय कामाक वचूंक म्हूण बस स्टॉपार उबें आशिल्लें. चल्यान लिफ्ट दिवंक केली. चलयेन ना म्हणलें म्हूण खंय चलयेचेर हल्लो केलो म्हूण कागाळ. किजील करपी खंय त्याच वाठारांतलो. पोलीस सध्या ताका सोदतात. काल अशें 3 सुमार एक घटना घडली की म्हाजें चेडूं बस स्टॉप कपलेश्वरी बस स्टॉपार कामाक उबी रावता. थंय एकटो भुरगो येयलो आनी ताका म्हणपाक लागलो आपूण तुका लिफ्ट दिता. म्हाजे चेडवान सांगलें ताका आपल्याक तुजी लिफ्ट नाका आपूण येना. तेणें भावाक फोन केलो की आपल्या पावपा यो. येता आसतना हांवें स्कुटर चालू करून तेजे फाटोफाट येयलो. स्कुटर थांबयलें आनी तेजे तोंडाक घट धरून ताका उडयले जमनीर जमनी घातली. खंयचो भुरगो बीन गेले जाणा तुमी? हय मारबत. हे कितल्यांक कामा वयल्यान सुटोन येयल्लें घरा कडेन? ना दनपारचे कामा वता. आनी खंयसर सारकें हें जालें? कपलेश्वरी बस स्टॉपार. कितें मागता? एका शिक्षीत जावची म्हणजे आज म्हाजे भुरगें जालां तशें फाल्यां दुसरे लोकांले भुरगें आसा तांकां जावचें न्ही ही आमची मागणी. आतां पर्यंत पुलीस येवन चवकशी बीन करून गेले हे करून गेले. तेजे पेरंट्स बीन कोण तुमकां मेळोन गेले हांगासर? तेजे पेरंट्स येवन आमकां तांचे पेरंट्स सांगता कॉम्प्रमायज करुया पूण आमी कॉम्प्रमायज करता तयार ना. हां तेजेर शिक्षा कितें आहा ती ताका जावपाक जाय. सो आतां पुलिसाचो शोध चालू आहा अजून तो सापडोना. तुमची आतां मागणी कितें? आमकां ताका न्याय दिवचो म्हणून. तुमी केस फाटी बिटी बी तशें कितें घेतलें? ना आमी फाटी घेवचो ना. तेजे आवय बापाय ना आमी फाटी घेवचो ना म्हणून. आतां तो पुलिसांक कितें मेळ्ळा तुका? पुलिसांक मेळ्ळा काय म्हणटा? आतां परत फोन केल्लो म्हाका अजून मेळना. तेजे FIR कितें करता म्हणून. वास्को, फोंड्या, हळदोण्या, म्हापशां फाटोफाट राजधानी पणजेय डेंग्यूच्यो केशी. त्योवूय सरकारी क्वॉर्टर्सांनी. आरोग्य खातें वाठार नितळ करून वता. फाटल्यान थंय रोखडोच प्लास्टीक नाल्ल्यो तयार. उक्त्या बॅरलांनी उदक.
क्वॉर्टर्साच्या तेर्रासाक गळटी, फ्लॅटांनी उदक, डेंग्यूक तरेतरेची कारणं. आरोग्य खातें म्हणटा ते तांची ड्युटी करतात. लोकांचो हातभार जाय. डेंग्यूच्यो केशी दिसान दीस पातळत आसा. राजधानी पणजीतूय डेंग्यू, तेवूय बी सांतिनेज सरकारी क्वॉर्टर्सांनी. हळदोणा 12, म्हापशा 10 आनी सांतिनेज सरकारी क्वॉर्टर्सांत 19 केशी. सरकारी आरोग्य केंद्राची जागृताय मोहीम चालूच. ऑलमोस्ट 7-8 वर्सां वयल्यान उदक लीक जाता हॉलान, नळे फुटलेले आसा आनी कंप्लेन कितले दिले बरोवन PWD येता वयर वता कितें करता खबर ना आनी एवरी इयर उदक लीक जाता आनी सकयल पडटा. त्या वर्साक ते पाकीट दवरून कांय फायदो ना जालें. सकयल सगळें लीक जातालें. कितले कंप्लेन केले तरी आसतना ते कांयच करून केलें ना. कांय जायना म्हणटकच हांव वयर गेलो आनी हे बकेटी दवरल्यो. तें उदक वयल्यान पडटा तें बकेटीन कलेक्ट जातालें आनी हांव तें काडटालो हांगा बरी 10 दिसांनी. पूण ह्या दिसांनी हांव बिजी उरलो आनी तें काडपाक विसरलो. डिपार्टमेंटांतल्यान हांव सांगता तांकां ते क्लीन करता, पूण आतां उडय आमी काडटा म्हणसर रोखडेंच हाडून परते घालता. सो थंयच आमी रावून करूंक शकना न्ही. So it is not only the job of the health people, okay, to control this disease, whatever vector-borne disease, dengue, malaria, whatever. Here there is a community participation. But what unique thing we have found is the freezer trays, which are the freezers what they have in their houses. No, they got the defrosting tray. Okay, we found the breeding in the trays. The money plant, whatever the plant they keep inside, they have to change the water in that vases every 8 days. So syntax tanks, the tanks, most of the tanks don't have lids. So if that could be taken care of. In most of the quarters, there is damage to the roof ceiling and there is lot of leakage of water which is happening. So people keep their various containers to collect this water leakage. And our workers have found, time and again we have found bleeding in these containers. So we have informed the AE to take action on a war footing, where our workers just came in the last week and removed all the receptacles from the space just behind the government quarters. But today we have found that there are again all more plastic containers, coconut shells, and overall, prior from the last month, we have almost some 19 cases. In the government quarters, only in the area at government quarters. हेर कडेन कामा धंद्याक वचपी हळदोणच्या 12 जाणांक डेंग्यूची बाधा. तरी मुळाव्या आरोग्य केंद्रान खंय जतनाय घेतल्या. So in Aldona also situation is under control, but we have detected some dengue cases. So in the month of August itself, we have detected around 12 cases in our primary health center Aldona only. But only solace is that the patient पळय आमकां मेळ्ळ्या ते चडशे दुसरे एरियेनी, ज्या एरियेनी डेंग्यू आसा, चड केसी आसा त्या एरियेनी ते कामाक वता. सो वॉट वी फील इज तांकां डेंग्यू हांगा जावंक ना. पूण आमच्या एरियेंत लोक जाल्ल्या कारणान आमी ताबडतोब सगळे मेजर्स घेतल्या. त्या एरियेन मागीर आमी रोखडेच फ्युमिगेशन केलां किंवा केमिकल घाला, लोकांक अवेरनेस केल्या. म्हापशांय डेंग्यूच्यो 10 केशी. आमच्यो 8 NS1 पॉझिटिव्ह in month of August and 2 IgM confirmed cases. So 10 cases definitely. Now, as soon as we get the information about the existence of a case, we call up from the number that is given to find out talk to the patient, call in the inmates, the local people, and tell them how it is being spread. मजगती मडगांव पालिकेन खबरदारी म्हण वखदाची फवारणी केली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीचे मायनॉरिटी आमदार मंत्री वाढत आसात. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक अशीच परिस्थिती आसत जाल्यार मुख्यमंत्री मायनॉरिटीचो जावये म्हूण म्हापशेचो आमदार बीजेपी मायनॉरिटी मोर्चाचो सरचिटणीस जोशुआ डिसोज सांगता. हळदोणे मायनॉरिटी मोर्चाचो फांटो लॉन्च करतना कार्यावळीक जोशुआ उलयलो. From 2000 the BJP had 1 cattle camp. 2012 they had 7 and today we have 50. It is a matter of pride and it is something that needs to be noted down. It is something that needs to go on record, and we by joining this party, by being part of this group, we can make the difference. We can be there and make the change. They have all given me a standing ovation where Goa has set an example
where they have shown that minorities can be a part of the BJP, and the representation is important to the party. Next goes here will be for minority. That is for the party to decide. But if there is a good number of representation, I'm sure that there could be a chance of it happening. Anything is possible today. The elections are approaching. There are a lot of allegations they're trying to pinpoint. But Glenn Tickler's catch me on and cannot gotcha now. When the media asked me, my media friends are here today, electronic media, the print media. When they question me, I tell them straight, because there's एक म्हणप आसा, एक फोट मारीत जाल्यार 2 मारचे पडटा, 99 मारचे पडटा, 99 फोट. पूण 1% फोट होता तो कोण तरी सांपडटा. So if you speak the truth and straight, no one can tackle you. But today I have issues, knuckle issues were cut and they trying to implicate the MLA, local MLA. They try to see that whether he is involved, or they try to blame the government, or they try to blame the chief minister. BJP is a medium for us as minorities to reach out to the party with our issues. Secondly is for the party to reach out to each minority with whatever they can help. And third is for us to help each other. मायनॉरिटीच्या लोकांनी भितर वचून आमी ताचे सोदून आमी तुका कामां करून तुका हे घेवपाक तुका ते जाणो जावंक जाय. कित्याक आमचे यूथ पासून खूब भुरगे आज जॉबाक तुका कितें आशेतात, पूण म्हाका दिसता आल्डोनचो तुका हाचो मायनॉरिटीचो भुरगो खूब तुका बेकार आहा. आनी हांव मागता हे सरा लागीं की आमच्या भुरग्यांक तूं सदांच तूं हेल्पाक करतलें म्हणून. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. TCP एक्टाचो वापर ज्या तरेन चल्ला तो बऱ्याचो न्ही म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला. ODPचो उपेग पयसो करपाक चल्ला. PDA सकयल प्लानिंग एरिया करून ODPच्या माध्यमांतल्यान गोंय काबार करपाचें काम चल्लां म्हूण तुलयो उलयलो. कळंगुटे हडफड्या वाठारांत खंय अंधाधुंदी चल्ल्या. The Congress party has condemned the manner in which the Town and Country Planning Act is being misused for creating planning areas under the PDAs, and by creating planning areas the next step is ODPs are made, and ODPs are nothing but vehicles of destruction of Goa. FARs are being increased, green and eco-sensitive zones are being destroyed, and we are seeing, especially in Kalangut, Kandoli and Arpora, commercial zones being introduced in a most haphazard manner. There are no planning considerations, and Goa, in short, is up for sale. मुख्यमंत्री हो घटनेक बांदील आसता.
कोणाचोच सूड घेवचो ना, भेदभाव करचो ना म्हूण ताणें सोपूत घेतिल्लो आसता तेन्ना पुती गांवकार कोण काय म्हूण तो कसो विचारूंक शकता काय म्हूण GMPFचो अध्यक्ष पुतीचो प्रस्न. अन्याय जाल्यार आवाज काडपाचो प्रत्येक नागरिकाक अधिकार आसा. आपूण समाजा खातीर वावुरता, प्रस्न विचारप हें कर्तव्य म्हूण पुती उलयलो. पुती कडच्यान मायनिंगाचेर ज्ञान नाकात म्हूण मुख्यमंत्री मया भोंवडे वेळार उलयल्लो. ज्यांनी मायनिंग बंद उडोवपाक खातीर रीट आनी टीसी घातल्यो ताचेर खूब केन्ना उलोवंक ना. आनी आतां तो पुती गांवकार म्हाज्या आरोप करता, अरे जो पळयलो तो म्हाका गांवकार कसो हांव उलयना. अरे जेची मुळात तो सांगता ताका सांगपाची गरज आसा, तुजे पोट कितें भरता तें सांग म्हणून. आनी तो म्हाजेर कितें आरोप करतलो, मायनिंगेच्या भावाक हांव वळखता, मायनिंगेच्या लोकांच्या समस्या पुराय हांव जाणा, म्हाका पुती गांवकाराक सांगपाची गरज आसा मायनिंग कितें करचें. अरे हो कशें सांगतलो, अरे टिकेटान केस कितें आसा आनी कशी सोडोवपाची हांव जाणा. ताका लेजिस्लेचर आसतलो किंवा सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आसतलो, फक्त खाली सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया खातीर आमी फाटीं उरतले. पण एक गजाल निश्चितच सांगता, काँग्रेसांना म्हणटा हांवें म्हणटा मायनिंग एक्टिविटी हांव चालू करतलो आनी निश्चितच सांगता की मायनिंग जर बंद उडयलें आसा तर हांव परत रिपीट करता, हांव दिगंबर बाबा राज्याची मायनिंग बंद उडयला. 2007 ते 12 जर मायनिंग निकाल रिलीज जाल्ली आसा तर आज मायनिंग बंद जावचें नासलें. की आमचो गोंयचो CM मया मतदारसंघाचो दौरो करता आसतना थंय चौगुले वर्करांनी कितें विचारलें, ताका प्रश्न विचारले आसता. ताणें विचारलें युनियन कोणाचें, ताणें सांगलें पुती गांवकाराचें. मागीर ताका कसलो अधिकार आसा आपणाक सांगपाक. आतां गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो बांदील आसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाक, आमची जी घटना आसा त्या घटनेक बांदील को आसा आनी तेणी शपथ घेतलेली आसता. जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर जाता तेणी शपथ घेतलेली आसता की आपूण घटनेचो पांयामल्ली करचो ना, घटने प्रमाणे आपूण काम करतलो, कोणाचें रिवेंज घेवचो ना, डिस्क्रिमिनेशन कोणाक करचो ना. आनी तो प्रश्न विचारता की पुती गांवकाराक अधिकार कितें आसा. पयली गोश्ट म्हटल्यार एज ए सिटीजन ऑफ दीस कंट्री प्रत्येक सिटीजनाक रायट आसता की तेंचेर जर कोणाचेर अन्याय जाता जाल्यार ताका रायट आसता तो अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाक. हांव एक ऑर्गनायजेशन, सोशल ऑर्गनायजेशन लीड करता. मागीर ते गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट आसूं किंवा युनियन्स आसूं. जेन्ना सोशल ऑर्गनायजेशन हांव हें करता, ज्या लोकांक समाजा खातीर जेन्ना हांव काम करता तेन्ना समाजाचेर जो अन्याय जाता तो म्हाजें एक कर्तव्य आसता, म्हाजी एक ड्युटी आसता, तो समाजाचो जो कितें अन्याय जाता तो सरकारा समोर दवरप, बाकीची जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा तेच्या समोर दवरप आनी तेजेर जस्टीस मेळोवन घेवप. म्हाका जाल्यार दिगंबर कामतीक वचून विचार 2007 हो एक मुद्दो आशिल्लो. दिगंबर कामतीन मायनिंग बंद करूं ना. दिगंबर कामतीन जे 2007 ते रिन्युअल आशिल्लें तो कायदोच तसो आशिल्लो की ते डीम रिन्युअल जर मायनी बंद केल्ल्यो आसा जाय जाल्यार ते मनोहर पर्रीकारान छाती टोकपणे जाल्यार बंद केल्ल्यो म्हणून. ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाक सुविधा उब्यो करूंक राना पर्यावरण मंत्रालयान पोरूं जानेरांत जारी केल्ली अधिसुचोवणी हायकोर्टांत रद्द केली. आंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशना खातीर सुविधा उबारूंक दर्यादेग नियामक नेम सदळ केल्ले. मंत्रालयान अधिसुचना जारी करतना जाळवणदारांक विश्वासांत घेतले ना, तांकां सुचोवण्यो हरकती नोंद करूंक संद दिली ना म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. The notification has been questioned, set aside by the Honorable High Court of Bombay in Goa, and the notification was basically for not dispensing of the notices, which at least 60 days draft notification should be there, and then the notification comes. But here the draft notification was dispensed with. Now there are so many illegalities going here. Still the bulldozers are seen. They are cutting the trees. We had also that day there were 3 trees cut here. I don't know how these CRZ violations are going in, blatant CRZ violation in Myanmar. Everywhere they are seen a concrete jungle and all. Still I don't know how they are going in such a fashion. पर्यावरण मंत्री म्हणटा ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन ही सध्याची गरज, विरोधक गरज नसताना राजकारण करता. Certification एक certification that this particular beach world over
that this particular beach has these many facilities, and only if these facilities are there on the beach, then only it becomes a blue flag, and the tourists prefer to go to a blue flag destination because it has got all basic facilities what a tourist desires to go. Now what is the political crux of this, I don't know. I am aware that the blue flag certification, when I was chairman of Goa Tourism Development Corporation, we had initiated Miramar Beach. That was the first beach was supposed to be taken. There also there was some issue. Ultimately, Goa being a touristic destination, you can't keep on telling that we are not going to be in part of the world tourism. Tourism today, we have to be part of the world circuit, where tourists see today online tourism is far more sold than actually today we don't have travel agents. Today our airline tickets are sold online, and today everything is online, and people see the blue flag certification, which is a certification given only to beaches where there is a proper toilet facility, there is a proper changing room facility, there is a proper bathroom facility, there is a proper locker facility, there is accessibility to handicapped people on the beach. Only these are the facilities which are on the blue flag. And I think the controversy which has been created is only by opposition, because this is the time of elections. People should not get bored by it. There is no commercialization of the beach. The beach is maintained by the government only. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळगुटे कांदोळेची उदकाची पोन्नी मोठी पायपलायन फुटली. दुरुस्तीचें काम ब्रेस्तारा सावन सुरू आशिल्लें. शुक्रारा उसरां सांजे मेरेन सारकी जावंक नाशिल्ली. अस्नोड्या सावन येवपी 1000 mm पायपलायनीक कनेक्टेड सगळ्यो पायपलायनी दुरुस्ती खातीर बंद. रातभर काम करून शेनवारा सकाळ मेरेन उदका पुरवण जाग्यार घालपाचे यत्न. सध्या बार्देसाक उदकाचो थेंब ना. आयज कशें करून आमी करतले काम करता प्रयत्न करतले आयज फाल्यांच्यान उदक हय फाल्यांच्यान मेळून करतले काम. कितें जाला बंद केला म्हणजे थावजनाची लायनी वयल्यान हें उदक येता, सो आमकां फूल थावजनाची लायन जी आसा ती बंद करची पडटा. त्या खातीर चडसो बार्देस एरियाक जी थावजनाच्या लायनीचेर कोणाक उदक मेळटा तें मेळचें ना. 700ची लायन आसा तेजेर उदक मेळटलें कोणाक 700ची लायन. म्हणजे पर्वरी सांगोळडा म्हापसा बीन कलांगूट एरिया सगळी मेजर इशू आसले हिंगा कलांगूट वॉटर सप्लाय हिंगा लिकेज जाल्ले फॉर मोर दॅन आय थिंक year and a half. There was a very small leakage that was happening continuously. But आता over a period of time, while in the due course of repair करताना एक major pipeline हिंगा तुटला. And engineer and all were working very hard. Yesterday till 3 in the morning he was there, and today again 9 in the morning he came. आणि जाणा खूप इनकन्विनियन्स जाल्ले आहा कलांगूटच्या लोकांक, एंड आय थिंक एंटायर बार्देस वॉटर सप्लाय इज इफेक्टेड. कित्याक तांकां काम करपाक हिंगा वॉटर सप्लाय बंद करचें पडटा, कित्याक इट्स अ व्हेरी बीग पायपलायन, इट्स अ व्हेरी ओल्ड पायपलायन दॅट इज बीन लेड. 10 ते 15 वर्सांत गोंयांत पेट्रोल डिझेल गाडयो कमी जावंक जाय. CNG सारकेले इको फ्रेंडली अपारंपारीक इंधन वापरांत येवंक जाय म्हूण सरकार वावुरता. पर्यावरण मंत्री काब्राल उलयलो. सांकवाळे कवळेकार फ्युएल पंपार गोंयचें पयलें ऑनलायन CNG स्टेशन उक्तें. गोंयांत नॉर्मल चार्जिंग स्टेशनां आसात. ह्या फुडें खंय फास्ट इलेक्ट्रीक चार्जिंग पॉयंट्स घालतले. की कवलेकर फ्युएल स्टेशनान एक्चुअली पेट्रोल पंप म्हणटाले फक्त पेट्रोल आनी डिझेलच मेळटा, पूण आज एक फुडें स्टेप काडून हांगा कॉम्प्रेस्ड गॅस जो फ्युएला खातीर यूज करता ही डायरेक्ट पायपलायनीच्या मेन पायपलायनीन आज सिस्टम बसयल्लो आसा. आनी इट इज अ कॉम्बिनेशन विथ इंडियन ऑयल अडानी गॅस प्रायवेट लिमिटेड अलॉंग विथ HPCL. रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर जो आमी देशभर जगभर उलयता. आनी आमी आतां जे गाडयो जे तुमी आमची ड्राफ्ट पॉलिसी पळयल्ली आसा, सो आवर इंटेंशन इज ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट एटलीस्ट 10-15 years vehicles should be phased out of petrol and diesel and come out with new cleaner fuels. HPCL has also commissioned a 15 kW solar plant on the top of its canopy. So he is also, the owner is also going to save money. We are also in tie-up with HPCL and IOCL and BPCL for charging stations in Goa. So initially they have launched a slow charging station already, but now they have been told to upgrade it to fast charging station. आज लोकांक टायम ना 8-8 वरां 6-6 वरां गाडी चार्ज करपाक. Electricity department is committed to them to give them the just derived tariff, and we also want to keep lowest tariff for commercial charging stations in the entire country. Normal CNG is a compressor. The compression of the gas happens at the station. The compressor, what you are seeing, the red color machine.
and the normal CNG station is, there is other mode which is called daughter booster station, where there is the gas comes in cylinders, cascade, and then it is dispatched. So that will this be is used online for- means it is directly connected through a pipeline and then compressed online. This is the first online service station Goa, and as a HPCL we always believe in environmental friendly fuel. This is green fuel. We have commissioned 195 CNG station entire West Zone, and out of which 2 is in Goa, one is South Goa, and another one is North Goa. कोविडाच्यो केशी देंवता तशी गोंयांत एक नवी नवी एक्टिविटी सुरू जावंक लागल्या. शुक्रारा पणजी आनी मडगांवां आयनॉक्स उक्तीं जाली. कोविडाचे SOP पाळून आयनॉक्स सुरू जालां. आयनॉक्सान सिटींग कॅपॅसिटी अर्दी केल्या. पयलोच दीस आशिल्ल्यान गर्दी मातशी कमी आशिल्ली. कोविडात लायिल्ल्या प्रतिबंधां खातीर पणजे मडगांवची आयनॉक्स कितलो तेंपूच बंद आशिल्ली. गर्देक लागून एंटरटेनमेंटाच्यो सुवाती बंद आशिल्ल्यो. शुक्रारा कितल्या तेंपानूच पणजे आनी मडगांवां आयनॉक्स उक्ती केली. कोविडाचे SOP 50% सिटींग कॅपॅसिटीन आयनॉक्स उक्ते केला. आयनॉक्साची सिटींग कॅपॅसिटी अर्दी केल्या. 2 सिटां मदलो 1 सीट ब्लॉक केला. तिकेट बुकींग ऑनलायन तशेंच मोबायलाचेर तिकेट बुकींग करूं येता. खावपा पिवपाच्यो गजाली ऑनलायन ऑर्डरींतल्यान. एक फिल्म सोंपले काय थिएटरांत फॉगिंग, सॅनिटायझर आनी मास्क सक्ती. I think it's good news for all film lovers who love to watch movies in a theatre now that the multiplexes are open. It's been quite a long break, almost 4-5 months now, and people have been watching movies at home, but it's not quite the same experience when it comes to watching in a theatre and watching at home. I personally quite enjoyed watching Bell Bottom. It's not a great film, but it was an enjoyable film. Particularly the experience of watching a movie in a theatre is something else altogether. A lot of people must be worried about whether it's safe, whether it's a good thing to go to the theatres. Well, right now there aren't too many people, and of course the multiplexes are taking enough precautions in terms of sanitization and keeping a gap between 2 shows, so there is enough time to clean the theatre and sanitize it. So hopefully things will get better and we'll get some good films in the theatre. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. काणकोणच्या खोला मिरसांगाचें आतां ग्लोबल ब्रँडिंग. काणकोणच्या खोला मिरसांगेचें गोवा पोस्टल डिव्हिजनान खासा कवर लॉन्च केलें. शेतकी मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराच्या हातान कवर लॉन्चिंग जालां. जाता तितले शेतकारांनी कृशी कार्डां करचीं. सरकाराक आनी शेतकाराक दोगांच्याय बऱ्याक म्हूण शेतकी मंत्री उलयला. It is a matter of great honor for Department of Post, Goa Division, to have released a special cover on Kola chili. As been told to you, Kola chili has a GI indication. It is in fact a symbol of great cultural heritage of Goa. It has got its own distinct characteristics which makes it a very unique brand of Goa. The whole process of GI indication is a very rigorous process with lot of documentation, authentication, and I am very happy that especially officials from the Goa Chili, the Kola Chili Producers Association has taken great efforts to obtain this GI indication. These are the tangible assets which should be highlighted throughout India. These are the products which should be known to people for their own unique brand, and they should be made aware throughout the world. आणि खोला जिल्ह्यातल्या त्यांना जे आजपर्यंत कमाई मेळटा, आजपर्यंत इन्कम जो मेळटा, त्याच्या कितें जो इन्कम दुप्पट जावं शकता. कित्याक आयज आमी एक्चुली जेन्ना जाता थंय मिरसांग ती तशी तशी विकतात. जी बाकीच्या मिरसांगेची कितली पटीन तरी चड रेट आसता खोला मिरची. खोला मिरची जेन्ना ताजो टॅग लागता तेन्ना ती रेट चड आसता मार्केटाक. पूण आमचे कडेन शॉर्टेज आसता तितली मोठ्या प्रमाणात आमचे लागवड जायना. पूण हीच आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांनी आत्मसात करून घेवचें, हे पिके भितर सगळ्यांनी सांबाळून घेवचें, मोठ्या प्रमाणात पीक जावची हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून संतुलीत सरकारान तांकां सहकार्य करपाचें हें केल्लें आसा. आनी ताकाच लागून क्लस्टर आमी करतात, FPO करतात, ताका खोला चिलीचो एक प्रोसेस घेवन जावचो. जे तांकां जी खोला चिली आसा ताजो हांगा प्रोसेस जावन तांकां दाम दुप्पट मेळचो. कार्यकर्त्यांक जाय जाल्यार शिवोलच्यान वेंचणूक लडोवंक तयार. खंयचो पक्ष, खंयची तिकेट तें खंय कार्यकर्ते थारायतले. शिवोले स्वामी समर्थ मठाचो अध्यक्ष आनी समाज वावुरपी निलेश वेर्णेकाराची घोशणा.
ताचो 50वो वाडदीस मोठ्या दबाज्यान शिवोले जालो. ताच्या नांवान खंय कांय फुडारी प्रचार करतात. पूर्ण झाले तू शतायुषी हो, अर्धशतक पूर्ण झाले तू शतायुषी हो, स्वामी साई पाठीशी रे तू यशस्वी हो. लोकांक घेऊन हांव काम करता. जर तर म्हाका संधी मेळ्ळी, पक्ष बरो खंयचो निवडलो आनी पक्षान जर म्हाजेर एक जबाबदारी दिली, आनी जर तर तुमकां लागून जाय, लोकांक लागून जाय, फॅमिलीक लागून जाय, मित्राक लागून जाय, जाल्यार हांव तुमकां विचारल्या शिवाय कितेंच करचो ना. हें म्हाजें उतर तुमकां. जायते जाण म्हाका जाल्यार 8 दीस जालो म्हाका कायसून म्हाजे मित्र बानारसून म्हाका फोन येयलो स्टारकोच्या फाटल्यान, आरे बाबा म्हणलो तूं अमक्याचो सपोर्टर. आनी हांव कोणाचो सपोर्टर जाल्यार तुज्या नांवाचो उल्लेख हांगा चलता म्हणून सडयांसून तशेंच म्हाका उल्लेख करूं. पूण हांव कितें म्हणटा, हांवें आज पर्यंत प्रेस कसलो घेवंक ना, कोणाक कांय सांगलें ना. हांव खरें स्वामी समर्थांच्या चरणी फुडल्यान रावन सांगता, आज तरी हांवें कोणाकूच सांगना की हांव इलेक्शनाक रावता म्हणून. आनी जर तर संदी म्हाका मेळ्ळी, पण तुमकां पयलीं सांगतलो हांव इलेक्शन लढता काय ना. तो हांव कोणाचो सपोर्टर न्हू, हांवें कोणाकूच सपोर्ट करूंक ना. तशें आमचे निलेश वेर्णेकर एक मान, रिस्पेक्ट आनी कोणाचो आदर करपाचो जर एक उज्वल उदाहरण म्हणजे निलेश बाब वेर्णेकर. आनी तेणें हें टिकून दवरलां. तेजो संबंध परिवार तेंची सौभाग्यवती अशा कामां अशा कार्यान तांकां पाठबळ दिताना दिसती पडटात. त्यांनी केलेले हे कार्य, देवाची सेवा आणि देवाच्या सेवेच्या माध्यमातून जे कितें घडयले, माणूस जल्माक येता, राजकारणी आमच्या सारकी जातात, स्वताचो स्वार्थ चड पळयतात, पण निस्वार्थीपणान जे त्यांनी काम केले, हे निस्वार्थीपणान काम हे म्हणजे हे त्याचे उदाहरण. आज त्यांच्या वाढदिवसाक, आज वाढदिवसाच्या निमित्तान, सुवर्ण महोत्सवी वर्षा निमित्तान तांचे परत एकदा आवत नाही म्हणजे सगळी भक्तगण, स्वामी समर्थ देवाची भक्तगण त्यांचे कडेन त्यांच्या वतीन आयज ताका शुभेच्छाय दिता. हांव म्हाका असं भोंवता तरी केन्ना कसलेंच कार्य करून तरी येयलो की बाबा एक पुलीस अशें जाला, बाबा आपल्या कलेक्टरा कडेन अशें जाला, पंचायतीन प्रॉब्लेम आसा, सदीच तो आपूण छाती फुडें काडून फुडें रावता. हांव मागता की तेणी तशेंच रावचो. म्हातारपणांत आदाराक लागता तें रोद. पेडण्या मोगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकारान ही गरज लक्षांत घेवन जाणट्यांक रोदां वांटलीं. कोरगांवां असलो उपक्रम पयलेच खेप जाला म्हूण आर्लेकार सांगता. लोकांच्यो बारीक सारीक गरजो लक्षांत घेवन थंय तो वावुरता. म्हाका दिसता असो केन्ना कोरगांवान केन्ना जावंक ना. आनी म्हाजें काम अशेंच आसतलें, हांव करून दाखयतलो. आनी हेज्या फुडें म्हाजें काम सिनियर सिटीजनांक लागून खूब असो विचार आहा म्हाजो, आनी हांव करून दाखयतलो तो पूर्ण. आनी तुमी म्हाजेर असो भरोसा दवरचो. आनी गाडयेंतल्यान जे हे आतां ज्येश्ठ नागरीक म्हणून हांगा इल्ले आसा, हांगाच देंवले ते, हांगा बसता म्हणसर कितके त्रास जाले. कोणे तरी धरून हाडप, बसून तेंची कथा व्यथा खुबशे आसता. कोणाक तरी आपल्या पैकी एक थोडो वांटो दिवचो. तेंच्या जिवनान एक समृद्धी व्हडलीशी हाडूंक मेळना. कोणूय जरी लागींचो आसलो जाय एकामेकाक मोठ्ठे करतलो अशें कांयच जायना. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.